पेपराचेर जी स्टेटमेंट येतात तेजेर आयज हांगसर दुसरो प्रेस देखील आसा। रमेश तवड काणकोण भारतीय जनता पार्टीचो मंडळ अध्यक्ष आपल्याच्या संपर्कांत आसा, तशेंच काही मंडळाचे कार्यकर्ते आपल्या संपर्कांत आसा अशें तो म्हणटा। हांव रमेश तवडकार एकच सांगूंक सोदतां की 2017 जे इलेक्शन जाल्लें ते इलेक्शना टायमार हांव सुद्दां एज अ अध्यक्ष बरो नाशिल्लो अशा वेळाचेर म्हाका एनजीओपास टिकेट 22 तारखेक आनी काणकोणाक नितीन गडकरी हो 28 तारखेक आयिल्लो आनी जाहीर सभा आशिल्ली। अशा वेळाचेर डॉक्टरान म्हाका इंस्ट्रक्शन दिल्लें की तूं चड उलोवपाक नाका आनीक तुका 15 दिसाचो रेस्ट घे म्हणून। पूण भारतीय जनता पार्टीचो हांव सच्चो कार्यकर्तो। हांवें काणकोणाक आमच्या भुताचेर 12 वर्सां बूथ अध्यक्ष म्हणून काम केलें आसा आनीक काणकोणाक 2दा भारतीय जनता पार्टीचो मंडळ अध्यक्ष म्हणून काम केलें आसा। अशा वेळाचेर एक इनामदारीन काम केले कार्यकर्त्याक काही जाग्याचेर आमी एकमेकांक मेवळे जाल्यार तो म्हणटा की अध्यक्ष आपल्या संपर्क आसा हेच सभा येतला कितें, ही सारकी चुकीची गोष्ट आसा। 2005 परतूक तिकीट दिली तेन्ना भारतीय जनता पार्टी कितें आशिल्लो जाय, परत तुका 2007 तिकीट दिली भारतीय जनता पार्टीन तिसरी फावट तेन्ना भारतीय जनता पार्टी कितें आशिल्लो जाय, परत चौथी फावट तुका 2012 परत तिकीट दिली, 4 फावट भारतीय जनता पार्टी तिकीट तुका काणकोणाक दिली। आनी आयज तूं म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी एक प्रायवेट कंपनी 80 ते 85% वोटींग केल्ली जावपाक येता ना अशें ना, पूण त्याच भारतीय जनता पार्टीन ह्या एसटी समाजाक तितलोच सपोर्ट केल्लो आहा, तितलेच तांकां 12% तेंच्या समाजा खातीर आरक्षण दिल्लें आसा आनीक सगळ्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो भारतीय जनता पार्टीनूच दिल्ल्यो आसा। हांव आनी कितें सांगता 2012 ते 2017 ह्या काळात एसटी समाजाक म्हाका दिसता आख्खे हिस्ट्री काडल्यार 4-5 वर्सांक ह्या एसटी समाजाक काणकोणाक 200 जॉब दिल्ले आसात। प्रूफ मेळटा आसूं शकता गांवकरी सगळे हे धरून 200 पोस्ट आसले भारतीय जनता पार्टीन तुका एसटी समाज दिल्ले आहा। इतलें जाळ्ळें आसता सुद्दां एक एसटीचे अन्याय केला असो म्हणपाक म्हाका तरी हें जायना। गोंयांत सुद्दां भारतीय जनता पार्टीक गेल्या इलेक्शनाक बीजेपीन 4 कडेन तिकीट दिल्लो तें सुद्दां आरक्षण सांबाळून घेतलेलें भारतीय जनता पार्टीन आनी सिस्टमॅटीक चलता आसतना येदो व्हडलो म्हाका फक्त वायट हें दिसलें की भारतीय जनता पार्टी देशांतली इतली मोठी चलता आसतना एक प्रायवेट कंपनी म्हणप हें अत्यंत चुकीचें आसा। भारतीय जनता पक्षाचे आदले आमदार काणकोणचे श्री रमेश तवडकर हाणें एक स्टेटमेंट काडलो की भारतीय जनता पक्ष ही प्रायवेट लिमिटेड कंपनी। बरोबर आसा, भारतीय जनता पक्ष ही प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आनी त्या प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन एक काणकोणाक डिस्ट्रिब्युटर म्हणून ताका पण नेमल्लो आसलो आनी ह्याच ताच्या काळा भितर तो आपलें कार्य बरें पूर्ण करपाक शकलो ना। आमी सदांच पळयतात खंयची प्रायवेट लिमिटेड कंपनी एक डिस्ट्रिब्युटर अपॉयंट करता तो जर सक्षम ना, तो जर आपली कामाक जर बरोबर चाल दिवपाक शकना जाल्यार ती कंपनी ताचे कडच्यान डिस्ट्रिब्युटरशीप काडून घेता। जर तो ती प्रायवेट लिमिटेड कंपनी म्हणटा जाल्यार ह्या कंपनीक तागेली कामाची पद्दत आवडली ना म्हणून ताका तातूंतल्यान काडलो पक्षान। आनी जेन्ना हाका पक्षान 4 मंत्रीपदां दिली त्या मंत्रीपदांक तो न्याय दिवपाक शकलो ना। हेचे उदाहरण म्हणल्यार जेन्ना 5 वर्सां आमदार मंत्री म्हणून 4 खात्यांचो जो सांबाळ करतालो तो जरी पक्षान तिकेट दिली ना ताची स्वताची इमेज ताणें तयार करपाक शकलो ना ना जाल्यार तो 3रे नंबर तो जर आज 2रे नंबराचेर आसलो जाल्यार ताका उलोवपाचो अधिकार आसलो, तो 3रे नंबराचेर आसून ही भाशणां करपाक ताका कसलोय अधिकार ना। कारण ताणें जे सरकारान हें केलें ते लोकां पर्यंत तो पावोवपाक कमी पडलो म्हणून तो 3रे नंबराचेर पावलो। भारतीय जनता पक्षाचें कार्य लोकांक भावलें म्हणून भारतीय जनता पक्षान जरी लास्ट मोमेंटान तिकेट दिली तरी भारतीय जनता पक्षाचो जो कॅन्डिडेट आसलो हो 2 नंबराचेर पावलो आनी पक्षाचेच काही आमचे बरोबर आसात ते काही एक त्या टायमार एक वेगळी सिच्युएशन क्रिएट जाल्ल्या कारणान मातशे खंय तरी पक्षा पासून ते दुरावले गेले। पण आज सगळे आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसात, सगळे बरोबर सगळे कावन्सिलर्स आसात, पंच आसात, सरपंच आसात, तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे काणकोणा भितर स्थान अजून मजबूत आसा। हें कोणें अशें समजोवचें न्ही की आमकां खंय तरी चान्स पडटलो ना। हें काणकोणचो सीट हो भारतीय जनता पक्षा खातीर आसा आनी सावथ गोवाचो जो लोकसभा सीट आसा हो भारतीय जनता पक्षाचो सीटच आसा आनी भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट हांगा जिखून येतलो। सबंद गोंयभर पळोवपाक वचत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचेर तो एक असो फोकस तयार करपाक सोदता की आपूण एसटी समाजाचो एक लिडर म्हणून
आनी आपणाक हेच फक्त खंय तरी एक नेगोशिएशन चालू आसा पक्षा कडेन, म्हणजे आपूण इलेक्शनाक रावतलो, आपणा फुड्यान तुमी नेगोशिएट करत ना जाल्यार आपूण तुमचो सीट उडयतलो. ताजो म्हाका दिसता काणकोणच न्ही तर सबंद दक्षिण गोंयांत ताजो कांय इफेक्ट जावचो ना भारतीय जनता पक्षाचेर. तो इलेक्शनाक रावलो म्हणून पक्षाचो आमदार आसा. लास्ट लोकसभे पोलसां भितर काणकोणच्यान 6,000 लीड मेळ्ळी BJP कॅन्डिडेटां. हितून ते रोल कोणाला आशिल्लो दिसता तुमकां, रमेश तवडकर काय BJP? एक रमेश तवडकर तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो आमदार म्हणून ताजोय तेतूंत तितलोच वांटो आशिल्लो, पूण जे कार्य जें आसा तें पक्ष करता. फक्त आमदारा कडच्यान फक्त पक्षाचें काम, पक्ष जें कितें करता तें फुडें व्हरपाचें काम आमदाराचें आसता. सो तातूंत पक्षाचो वांटो आशिल्लो आनी भारतीय जनता पक्ष म्हणूनच एक 6,000ची मार्जीन त्या टायमार मेळ्ळी काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी. ह्या फावटी समज रमेश तवडकर आसा पिक्चरां इलेक्शनाक लोकसभे पोलसां जाल्यार फिगराचेर कितें फरक पडपाक शकता? फिगराचेर तसो परिणाम पडपाक, कारण जेन्ना तो मंत्री म्हणून 5 वर्सां वावरलो तेन्ना व्हडलो तसो आतां गेले ते असेंब्ली इलेक्शनाक तसो ताजो प्रभाव दिसून येयलो ना आमचो. आनी आतां सादारणशे 1.5 वर्साच्या काळांत तो हाच्या पासून पयस आसा, तसो सत्ता नासल्या कारणान आज लोक ताजे कडच्यान तशे एट्रॅक्ट जावपा सारके ताचे कडेन कांय काम ना. म्हणटकच तो एक तेगेलो पॉयंट जो आसा तो सामको रॉंग आसा. बहुजन समाज म्हणटा तो रॉंग आसा, कारण बहुजन समाजाचो लोक तेजे बरोबर ना आनी बहुजन समाजाचो लोक तेजे बरोबर ना हें फाटलें इलेक्शन दाखोवन दिलां. दुसरी गजाल 2012 जेन्ना पळय त्या BJP पक्ष टिकेट दिला 2012 तेन्ना तो आपण्याचेर जेन्ना प्रत्येक खेपे तो प्रत्येक भाशणांत आपण्याचेर अन्याय जालो म्हणटा. पूण तेजेर अन्याय कसो, ह्या फाटली कॉन्स्टिट्युएन्सी फाटली इलेक्शनां तेणी एक टेन्युअर आनी एक अर्दी टेन्युअर केल्लें आनी विजय पै खोतान 5 वर्सांची 2 टेन्युअर कंप्लीट केल्ली. आनी विजय पै खोत तेजे पेक्षा सिनियर आशिल्लो आनी सिनियर आसतना तो एक खंयच्या एक समाजाचा किंवा व्हड समाजाचो किंवा ब्राह्मण समाजाचो असो विशय ना. पूण तेजी विजय पै खोताची पॉप्युलरिटी किंवा तेजो होल्ड किंवा तेजी हें सिनियरिटी पळयनासतना रमेश तवडकराक टिकेट दिली आनी रमेश तवडकराक टिकेट दिता आसतना विजय पै खोत तेजे बरोबर राविल्लो आनी विजय पै खोत रावन विजय पै खोतान जैर भाशण करून सुद्दां लास्ट पोलची पळय तेणी म्हणटा विजय पै खोताक जेन्ना पळय टिकेट दिला तेन्ना विजय पै खोता बरोबर रावना आनी इतली म्हळ्यार पक्षान तेजे बरोबर रावन तो केन्ना पक्षा बरोबर रावना आनी तो पक्षा बरोबर रावना, गद्दारी केली आनी उलट म्हणटा की आपल्याचेर अन्याय जालो.